नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिता कुंकळकार. सकाळच्यो खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत घडले भिरांकूळ अपघात. वेर्णा जंक्शनाच्या कोफुसावाक लागून 2 कारी मदीं जालो अपघात. जाल्यार केपें पारोडा स्वय अपघात जाल्ल्यान 2 जाण जालीं जखमी. स्मार्ट मीटर रद्द केल्ल्याची अधिसुचोवणी काडची अशी मागणी करीत पाटकार आनी कार्यकर्त्यांनी विद्युत भवनाचेर व्हेलो मोर्चा. स्मार्ट मीटर बसोवपाची प्रक्रिया केल्या स्थगीत, सांगता मुखेल अभियंतो. पक्षान आमचे आज जारी केल्ली टर्मिनेशन नोटीस आसा बेकायदेशीर. आरजेपीच्या काडून उडयल्या फुडाऱ्यांचो आरोप. पक्षांच्या संविधानाचे उल्लंघन करून केल्या ही कारवाय, आरजेपीच्या वांगड्यांचो दावो. एसटी फुडाऱ्यांनी घेतली मुख्यमंत्र्याची भेट. राजकीय आरक्षणाचो प्रश्न बेगोबेग सोडोवपाची केली मागणी. 2027च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं प्रश्न सोडोवपाचो जातलो यत्न, मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन. पुलीस बंदोबस्ताचा उणावाक लागून आडकून उरले सड्यावेलो शिवाजीचो पुतळो काडपाचे काम. पुतळो काडून उडोवपाचेर 6 जुलयाक घेवची बसका. उच्च न्यायालयाचे प्रशासनाक निर्देश. फुडल्या सप्तकभर गोंयांत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या हवामान खात्यान. 24 ते 30 जून मेरेन हवामान खात्यान जारी केला येलो अलर्ट. आता पळयात खबरो विस्तारान. स्मार्ट मीटर रद्द केल्ल्याची अधिसुचोवणी काडची अशी मागणी करीत काँग्रेसीचे आदले प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, आमदार कालूस फेरेरा, कार्यकर्ते आनी हेर नागरिकांनी पणजे विद्युत भवनाचेर मोर्चा व्हेलो. मात पुलिसांनी तांकां आडायले. आमकां स्मार्ट मीटर नाका, तो स्क्रॅप करात अशी भुमिका तांणी घेतली. मजगती स्मार्ट मीटर बसोवपाची प्रक्रिया सध्या स्थगीत केल्या. दंड रद्द करपा संबंधी अधिसुचोवणी बिरेस्तारा जारी जातली अशें मुखेल अभियंतो स्टीफन फर्नांडीस हांणी सांगलें. पळयात पुराय बातमी. आम्ही एक मेमोरंडम या एडॉक चीफ इंजिनियराक दिल्लो. एडॉक म्हणटा हांव, ताची लायकी ना त्या खुर्चेर बसपाची. हाजेर म्हाका दिसता सरकारान पयलीं उत्तर दिवपाक जाय की गोंयांत आनी कोणूच स्टेज बाय प्रमोट जाल्ले ऑफिसर ना चीफ इंजिनियर बसोवपाक, की हो तानाशाही डिक्टेटरशीप हाडून go वयर बसयला. हो जेन्ना लास्ट टायम आमी गेल्ले तेन्ना अक्षरशः ताणें गोंयकारांक कितकोत करून उडयल्ले. आतां आज 1 म्हयनो जालो ताका मेमोरंडम दिवन. हे सरकार आणि हो मंत्री आणि मुख्यमंत्री गोंयकारांक फटयत आसा. एका सायडीन मंत्र्यान सांगले 1 लाख स्मार्ट मीटर आमी इन्स्टॉल केले. दुसऱ्या सायडीन मुख्यमंत्री एका कॅबिनेट मिटिंगेक जेन्ना पत्रकारांनी प्रश्न केलो तेन्ना सांगता की आपूण स्मार्ट प्रिपेड मीटर होल्डर दवरला. आणि जेन्ना तुम्ही विचारले तेन्ना सांगता 1 लाख ते कंज्युमर ना, ते 1 लाख ना, ते आनी कितें आहा म्हणून. आता खरें उलयता कोण? मुख्यमंत्र्यान सांगले की आमी तो प्रोजेक्ट होल्डर उडयला. आता होल्डर उडयला म्हणल्यार हाचो अर्थ कितें? आमकां वी आर डिमांडिंग दॅट दिस स्मार्ट प्रिपेड मीटर हॅज टू बी स्क्रॅप. देर हॅज टू बी अ नोटिफिकेशन दॅट दिस प्रोजेक्ट हॅज बीन स्क्रॅप. आणि जे 1 लाख लोकांक ऑर वॉट एव्हर जे तांणी पळय आंकडो ते सांगतात, तांचे मीटर जे आशिल्ले ते ओल्ड मीटर बसोवचे. आणि ज्या लोकांक जे बिलां चड आयल्या, पिनल चार्जीस जे वाडून आयल्या, ते हे सरकार कशें रिवर्ट करतले हाजेर कांयच क्लॅरिटी ना. ह्युमन रायट्स कमिशनान जर तर स्टेटमेंट केला की हे स्क्रॅप जावचे ना, हाजो अर्थ इज व्हेरी क्लियर की मुख्यमंत्र्यान पळय पयर जो स्टेटमेंट केला की आपूण होल्डर घालतलो, हे गोंयकारांच्या दोळ्याक उदक लावपाचो प्रकार. आणि आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून लोक वार करता की बिल डबल ट्रिबल जाल्लें. 2000 बिल येता तो 8000 जालां. 350 बिल येता तो 800 रुपये. आणि तेगे फकत फॅन आसात, एक एसी ना, एक वॉशिंग मशीन ना, कसले येना तेका, फ्रिजूय ना घरा कडेन. कसले गरीब लोकांचे बिल वाडले जाल्यार. आणि आता हांव भितर आशिल्लो तेन्ना म्हाका दाखयलां की बिल लाखांनी येयले म्हणून. तूं चिंत एश कोन्न लोकांक कितको फारीक करून मेळटलें.
आता हे सध्या हे बिलाचेर स्मार्ट मिटर गेले तेन्ना घातले तेन्ना तूं पळय बिल वील गॅलप ते आतां 8,000 ते 10,000 जातले लोकांक जाचना सोंसपाक. सो आय बिलीव दॅट वी आर सपोर्टिंग द डिमांड फॉर स्क्रॅपिंग स्मार्ट मिटर्स. हांव वेलसांवपाली इसोरसी पंचायत आनी ग्राम सभान रेजोल्युशन घेयला आमकां स्मार्ट मिटर्स नाकाय. आमी न्यूरो पंचायत सांगता आमकां नाका म्हणून आनी लास्ट टायम हांवें चीफ इंजिनियराक विचारला तेन्ना ही सेड इट इज मॅन्डेटरी ऑन वॉट ग्राउंड्स वी आर डेमोक्रेटीक कंट्री. आमकां कितें डिक्टेटरशीप सांगता दॅट वी हॅव टू डू समथिंग. नो वी डू नॉट वॉन्ट अ स्मार्ट मीटर. Sir has put this project on hold. I do not have further comments on this regarding. Now, coming to the bills, because you all have both the issues you are highlighting. Regarding the penalties, Honorable CM first decision is to stop the penalties. Second, to revise all the bills right from November, because we have started it from 1st of November. So we are revising. Now these 10 days have gone because it is around 80,000, 70 to 80,000 on the average to revise the entire thing. Because the moment we revise, since the people, some of the people have not paid, we will have to put a DPC. So that DPC has to make zero. Again the system has to change. So entire process, day night we work for 10 days. It is ready. File is signed by Honorable Minister Sir. It has gone to Honorable CM Sir. CM Sir told me in the morning also get it personally, but I couldn't go with the file. It will be signed today and tomorrow the notification will come. Worst case, day after tomorrow. We are trying tomorrow only because we will catch words. Therefore the notification will, but it's a process. The server has to be, certain. पक्षान आमच्या आड जारी केली टर्मिनेशन नोटीस बेकायदेशीर आसा असो आरोप आरजेपीच्या काडून उडयल्ल्या फुडाऱ्यांनी केला. तशेंच कसलीच कारण दाखोवपाची नोटीस दिवंक नासतना वा तांकां आपली बाजू मांडपाची संद दिनासतना घेतिल्लो हो निर्णय मनमानी, अलोकशायवादी आनी न्यायाच्या तत्वा आड आसा अशी टिका वांगड्यांनी केल्या. तशेंच अध्यक्ष आनी सीईसीन खंयच्या अधिकारा खाला ही कारवाय केली असोय प्रस्न तांच्यांनी उपरासला. मनोज परबान राजीनामो दिवन लेगीत आजून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात अंतर्गत वाद चालूच आसा. कसलीच पूर्वकल्पना दिवचे पयलीं आरजीपीचो अध्यक्ष आनी सीएसीन आरजीपीच्या कांय वांगड्यांक टर्मिनेशन नोटीस जारी केल्या. हाका लागून आरजीपीच्या काडून उडयल्ल्या वांगड्यांनी बुधवारा पत्रकार परिशद घेतली. पक्षान आमच्या आड जारी केल्ली टर्मिनेशन नोटीस बेकायदेशीर आसा असो आरोप आरजीपीच्या काडून उडयल्ल्या फुडाऱ्यांनी केला. तशेंच आमची बाजू मांडपाक संद दिनासतना घेतिल्लो हो निर्णय अलोकशाहीवादी आनी न्यायाच्या तत्वा आड आसा अशी टिका तांच्यांनी केल्या. तशेंच अध्यक्ष आनी सीईसीन खंयच्या अधिकारा खाला ही कारवाय केली असोय प्रश्न तांच्यांनी केला. जो नोटीस जो व्हायरल जातालो ऑन ऑल 10 इट इज इल्लीगल. सो वी आर टर्मिंग दॅट नोटीस इल्लीगल. कित्याक खंयचें ऑर्गनायझेशन जावं आमकां कितें डिसिप्लिनरी एक्शन बी घेवपाक जाय जाल्यार दे शूड हॅव सेंड अ शो कॉज नोटीस. दे शूड हॅव आस्क्ड अस टू फायल आवर रिप्लाय इन रिटर्न. आता ते म्हणटा डिसिप्लिनरी कमिटी बसयली आणि सीईसी कमिटी बसयली त्यांनी, पण आमचे कडेन कांय कम्युनिकेशन जावंक ना. आमकां कसले नोटीस दिवंक ना, आमकां कितें ईमेल येवंक ना. सो वी आर टेलिंग द प्रेस एंड द एंटायर गोवन्स इन गोवा एंड अब्रॉड दॅट दिस नोटीस इज इल्लीगल. आणि हे नोटीस इल्लीगल म्हणून आमी म्हणटा बिकॉज द नॅचरल प्रोसेस ऑफ जस्टिस वॉज नॉट फॉलोड. आमकां खंय तरी कांयच दिवंक ना. जी सीईसी सेंट्रल तेंगे बॉडी आसा जी सीईसी म्हणटा कावन्सिल, एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिल, तेणी खंय डिसिप्लिनरी कमिटी बसयली आणि तेणी ते डायरेक्ट डिसिजन घेतले आणि ते प्रेसाक आउट केले. खंयचो मेथड यूज करूंक ना. आमी जे रेव्होल्युशनरी जे काम करताले, इतले वर्सां काम करताले, पार्टी कडल्यान इतले कनेक्टेड आसलोले. सो मातशें पण एक सुद्दां तेणी चिंतूंक ना बाबा हेका आपोवन हाडचे, तेंचे कडेन उलोवचे, तेंचे कडेन आपले विचार मांडचे, आमचे मतें कितें चलता. बिकॉज सम ऑफ देम आर फाउंडर मेंबर्स. एक क्वेश्चन एक उबो जाता की हाऊ दिस सीईसी इज ऑपरेटिंग. बिकॉज एट द प्रेझेंट मोमेंट देर इज नो प्रेसिडेंट. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो प्रेसिडेंटान बाब मनोज परबान रिजिग्नेशन दिला. देर इज नो प्रेसिडेंट. नाव असली सिरियस डिसिजन्स पार्टीक अटॅच असलेले इतले भुरगे जे इतले टाइम वर काम करून पार्टी वयर उबारला, तुम्ही कशे डिसिजन घेतले विदाउट द प्रेसिडेंट. आपल्याचेर फटवणुकीचे आरोप केले. 10 एप्रिलाचे बसकेक पार्टी बंद करता म्हूण थारायल्ले.
पूण पार्टी बंद जाता असो निर्णय जावंक ना अशें सांगतात पळय, तांच्यांनी देवळांत वचून आपूण खरें उलयतात हें सिद्ध करून दाखोवचें अशें प्रेमानंद गावडेन तिडकीन सांगलें. तशेंच 2022 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेंत डोनेशनाचे पयशे खाल्ले असो आरोप म्हजेर जालो, पूण आमकां कांयच मेळोंक नाशिल्ल्याचें डेगली फेर्नांडीस हांणी सांगलें. तशेंच 39A आंदोलनाच्या वेळार विरेश बोरकाराची भलायकी इबाडिल्ल्यान मनोजान आंदोलन फुडें व्हरचें म्हूण ताका सल्लो दिल्लो, मात ताणें तशें करिनासतना ताचो आंदोलन बंद करपाचो डाव आशिल्लो अशें सॅम नायक हांणी सांगलें. लोकांक तुम्ही इन्स्टिगेट करतात, तुम्ही इंटरनल इन्स्टिगेट करतात. हे सीईसीचे मेंबर जावं हे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर कित्याक म्हणून आम्ही किती उलयलें वायट. जी 10 एप्रिलार मिटींग जाल्या, हांव सांगता 10 एप्रिलाची मिटींगेक हेंच्यांनी ठरयला. डिसिजन जावना पूण हेंच्यांनी प्रत्येकानी उलयला. कोण ना सांगता. हांव देवाच्या विश्वास दवरूंक मनीस. हांवें देवाक घराणें घातला. कटमगाळी दादाक हांवें नाल्ल फोडला, तसोच मंगेशाकूय हांवें नाल्ल फोडला. म्हाजे जे मनांतल्यान उतर येयलां ते तोंडांतल्यान येयलां. जे हांवें आयकलां कानांतल्यान ते तोंडांतल्यान भायर काडलां. हेंच्यांनी जे कोण सीईसी मेंबर आशिल्ले पळय, देवा कडेन वयचे. हांवें देवाक सांगलां हांव मनशाक मानपी न्हू आनी मनशाक भिवपी मनीस न्हू. देव जर तुजे बरोबर आसा आनी तुजी नशिबान आसा, तुका कितें मेळपाचें आसा तितलेंच मेळटलें. पूण आयचे घडये सांगता हे जे सीईसीचे मेंबर आसा ते कांय जावना, तशें कांय ना म्हणून सांगता. पर्टिक्युलरली कोण तो ट्रेजरर आसा पळय, तेणी सांगला तशें कांय जावना, पार्टी बंद करपाचें डिसिजन जावना अशें तेणी उलयलां पळय. तेणी देवळान वचून रावचो गाठी पण आनी ताणी सांगचें. आयज जे पार्टी फंड्स येताले न्हू, तितूंतलो आमकां एक 5 पयसो देखून मेळना. जावं ते इलेक्शना टायमार, कॅम्पेनिंगा टायमार ओ कितें ते फॉर्म भरपाक ओ कसलें टी शर्ट घेवपाक, बॉल घेवपाक, हे सगळें आमच्या थंयसून गेलां. सो लोकांक दिसता ही आमी 5 वर्सां, हांव मुगेलें सांगता 5 वर्सां आमी काडलें आनी आमच्या रेव्होल्युशनरींनी काडलें. सो थोड्या लोकांक दिसता आमी ते डोनेशनाक उत्साह जगताय म्हण. ना, तुमी कोणाक डोनेशन धाडला आनी कोणाक हे तुमी धाडून दिला न्हू, तुमी तांकां क्वेश्चन करचें. आमचेर टिका मारचें न्हय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बुधवारा गोयच्या एसटी फुडाऱ्यांनी तशेंच आमदार मंत्र्यान मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. सगळ्या फुडाऱ्यांनी राजकीय आरक्षणाचो प्रस्न बेगोबेग सोडवचो म्हणून मुख्यमंत्र्याकडेन मागणी केली. मजगती मुख्यमंत्र्यानूय 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेच्या पयलीं एसटींक राजकीय आरक्षण दिवपा खातीर यत्न करतलो अशें आश्वासन दिल्ल्याचें एसटी फुडाऱ्यांनी सांगलें. एक फॉलोअपाचेर विशय पॉलिटिकल रिजर्वेशनाच्या संदर्भात आसात आमचे आदरणीय स्पीकर ऑनरेबल ट्रायबल मिनिस्टर ऑनरेबल MLA कोर्तालीन आणि उठाचे अध्यक्ष प्रकाश वैब आनी बाकीचे सगळे. CMाक आमी एक रिक्वेस्ट करपा खातीर आयिल्ले आशिल्ले की जो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर होम अफेर्स अमित शाहजीन जे आमकां एश्युरन्स दिल्ले आशिल्ले ते फॉलोअप कर, ते मॅक्सिमम एफर्ट घालून अनलेस अँड अंटील फॉलोअप जायना तो पर्यंत जावपाक खूब डिफिकल्ट आसा. सो हेजेर थोडीशी आमची चर्चा जाली आनी पॉजिटिवली CMाक फॉलोअप करपाक आमी सांगलें. पळय पॉसिबल काय कितें तें म्हाका कांय खबर ना. आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द कन्सर्न पीपल अँड आवर चीफ इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. No, is it strategy to pressurize or what it is? Election lagi ha, time ha. Last 23 years we are fighting for the constitutional right. Okay. Question does not arise of pressurizing somebody. Pressurize जर करपाक जर जाय एका वेळेला येणारो काळ करपाक शकता तूं. ते आमचे कडेन काय ना. 27 पयलीं मेळटलें अशें दिसता तुका? आता मेळपाक जाय न्हू. आमी CMाक मेळून पळयल्लें की आमचे रिजर्वेशना लागून आमी डिस्कशन केलां आनी जाता तितले बेगीन जो प्रोसेस आसा तो
आमी सीएमाक सांगला सेंटरार उलोवन मातशें आमचो जो रिजर्वेशन आहा तो आमकां जातले बेगीन आमकां 2027 पयलीं आमकां दिवची म्हणून होच इशू आनी तेजेर आनी कांय डिस्कशन जाता हें जातलें दिसता तुका आतां आमी रिक्वेस्ट केला न्हू सीएमा कडेन सीएमान कितें सांगलें आतां तुमकां सीएमान आपण जातले आपण ट्राय करता म्हणून कितें ट्रायच करता अजून सांगला हय हय 20 तारखेक सांगलेलें की कितें तरी येतलें म्हणून गेला सो पण 27 अजून महिने खूप कमीच उरला. सो स्ट्रॉंग आन्सर सीएमाचे कांय दिवंक ना अजून स्ट्रॉंग आन्सर सद्या तेणी सांगला आपण सेंटरा कडेन उलयन आपण डिस्कशन करून तुमकां अपॉइंटमेंट बी कितें फिक्स केला आमी परत करून आपण तेणी सांगता म्हणून सांगला डिस्कशन एज युजल पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो केन्ना मेरेन कितें पळते डेट इज नॉट इन गव्हर्मेंट हँड बट आमचे फाटले 15 दिसां पयलीं जेन्ना होम मिनिस्टर मेळ्ळो तेजे फॉलोअप घेवपा खातीर मेळ्ळें. बट आतां कितें एश्युरन्स बी दिला की परत मिटींग जातली तशी कितें सांगला आपण पर्सनल तेजे इंट्रस्ट घेवन आनी आपण मॅक्झिमम गोवा गव्हर्मेंटान आपण पूण 27 पयलीं जाता अशें कितें हा इन्फॉर्मेशन बी कितें आसा थोडेच महिने उरला सो 7 महिने उरला बट इफ इट इज डेट इज नोटिफायड आमी स्ट्रेस केला दो इट गोवा गव्हर्मेंटा परचेज करून डेट नोटिफायड करपाची एक्ट ऑलरेडी एक्ट जाल्लो आसा सो ते जाले नंतर समजा विथीन 3 मंथ्स द प्रोसेस कॅन बी जस्ट लायक ईपी प्रोसेस 3 महिन्या भितर जावपाक येता. तुमकां होप आसा वास्को सडा वाठारात एमपीएच्या सुवातेर बेकायदेशीरपणान उबारिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो काडून उडोवपाविशीं उच्च न्यायालयान दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक आनी जिल्लो अधिकाऱ्याक एमपीएच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवपाचे निर्देश दिल्या. पुतळो काडपा खातीर 2 वेळा यत्न केल्ले मात पुलीस बंदोबस्त उपलब्ध नाशिल्ल्यान कारवाय जावंक ना अशें एमपीएन न्यायालयात सांगले. देखून आतां ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 14 जुलयाक जातली. गोंयांत फुडले सप्तकभर उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 24 ते 30 जून मेरेन हवामान खात्यान राज्यांत येल्लो अलर्ट जारी केला. पिळण वाठारात बुधवारा एका घराचेर जांभळाचें झाड पडून बरेच लुकसाण जालें. दुसरे वटेन कळंगूट परबावाडा वाठारात घरांचेर झाड पडून लुकसाण जालें. सुदैवान ह्या दोनूय घडणुकांनी कोणाकूच दुखापत जावना. तेन्ना कॉल दिले की घराचे भेडी पडले आनी तांकां भायर येवपाक खूब सपोर्ट येता सो इमिडिएटली आमची गाडी MRT-1 295 अलाव ओवर 52 रश हियर कलांगूट इन्सिडेंट स्पॉट सो इमिडिएटली वी स्टार्ट कटिंग ऑपरेशन सर कितलो टायम लागलो हे ऑपरेशन क्लियर करपाक 2-2.5 वरां गेली आमकां. 9:30 सुमार ही भेणी आमच्या घरात पडल्या आणि फायर डिपार्टमेंट फोन मारलेलो तर फायर डिपार्टमेंट लायक व्हेरी क्विकली दे केम आणि तेंच्यांनी तांकां अडेच 3 वरां लागली तांकां क्लियरन्स करपाक आणि आतां पळोवंक शकता तुमी अजुनूय काम चालू आसा आणि हे जावना डॅमेज बी आमच्या लोकांक मनशांक हे जावना पूण घराचे नळे बी फुटल्या टायल्स कोथरी सगळी फुटलेली आसात. 5वी ते 8वेच्या विद्यार्थ्यांक नापास करपाक परवानगी दिवपी RTE कायद्यांतल्यो सुदारीत तरतुदी अजून चालीक लावंक नाशिल्ल्यान केंद्र सरकारान गोंय सरकाराक जाप विचारल्या. राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण 2020 प्रमाण हे धोरण बेगोबेग चालीक लावचें म्हणून केंद्रान निर्देश दिल्ल्याचें कळटा. मात गोंय सरकारान 2026-27 ह्या शिक्षणीक वर्सा खातीर 5वी ते 8वी मेरेन नो डिटेन्शन पॉलिसी कायम दवरल्या.
केंद्राकडल्यान सविस्तर मार्गदर्शक सुचोवणी मेळपाची वाट पळयतात अशें स्पश्ट केल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. फाटल्या 2-3 दिसांच्यान सेगीत पावस पडटा. बुधवारा मात पावसाक नेट आशिल्लो. बुधवारच्या सकाळच्यान पावसान नेट धरिल्लो. पावसाक लागून दिवचलचो सप्तकी बाजार लेगीत व्हांवलो. गिरायकांनी बाजाराकडेन फाट केली. पावसाक लागून आमचो धंदो बुडलो, सामानाची वाट लागली अशी खंत विक्रेत्यांनी उक्तायली. जाल्यार बाजार करपाक मेळूना अशें गिरायकांनी सांगलें. सकाळच्यान पावस पडटा, बाजाराचेर कितें इफेक्ट? लोक येवपाक पळयना पावस जाल्ल्यान. पावस नाल्यार लोक आसता आनी मातशें रेटीचो मातसो डिफरंट येयला. हय न्हू, भाजी मातशी वाडला. पण सकाळच्यान कस्टमर गिरायक कोण ना सकाळच्यान. बाजार खाली खाली दा. कित्याक लागून हे? तेच पावसाक लागून. सकाळच्यान नेटान पावस पडटा. कालच्या बुधवारा म्हाका दिसता पावस पडलेलो. कालच्या बाजारा पावस आसलो. कालच्या तरी मातशें गिरायक हाडलें. आयज काय सकाळच्यान गिरायक कमी. गिरायक कमी आहा. पावस नेटान पडलो रे? पावस नाडा सकाळच्यान चालूच आहा मरे. सकाळी कापेर बी घालून पिनून गेली. परत मागीर बांदले आमी. हांव श्याम गोरेकर. आयज हांव बाजारान गेल्लो आसा आनी पावसान एक 22 दीस हांगा जर येवपूच नासलो, पडोकूच ना आनी जड मारले. सो आयज परत आतां सुरू जाल्लो आसा आनी आयज हांगा भिजलचो बाजार. तेन्ना आयज भिजलच्या बाजारान बऱ्यापैकी आयज पावस पडलो आनी जर कितें बाजार सामान घेतलो भाजी पालो जाल्यार घेवपाक मेळना. आनी तसो आयज भिजलचो बाजार शेळ्ळेच्या हितून आसा. सकाळच्यान नेटान पावस पडटा. नेटान पावस पडलेलो आसा. जोरदार पडलेलो आसा. म्हणजे 2-3 दीस जाले पावस येता. 2-3 दीस जाले आतां पावस पडलो आसा. जावं बऱ्याची गोश्ट, पूण आयज बाजार शेळिल्लो आसा. 2 दीस जालो पावस बरो पडटा, ही बरी गजाल आहा. पावस हो आमकां जावोच. पावसा शिवाय आमकां जगणें ना. पूण आयज बाजार आहा बुधवार बिचोले, तेन्ना भरपूर पावस पडला की लोकांक अशें जालें की असो पावूल घालपाक मेळना, इतलो पावस लागता. तेन्ना बाजार थंड जाल्लो आहा. लोकांक अशें येवपाक अशें जायना. पावस हो बरो पडटा. पूण आयज पावस खूब पडलो. पूण बाजारा खातीर लोकांक मातसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. बाजारान गर्दी ना. बाजारान ही गर्दी नाच. पळोवपाक गेल्यार गाडी खूब दिसता पूण लोक कमी दिसता. गुंडेलवाडो वेळूच 70 वाठारांत विजेच्या सरीक स्पर्श जाल्ल्यान गायक मरण आयले. जाल्यार हेर गोरवांक थंयच्यान थळाव्यांनी कुशीक काडली. मंगळारा पडिल्ल्या पावसाक आनी वाऱ्याक लागून झाडां पडून लायटीचे खांबे पडले. ताका लागून लायटीच्या खांब्याच्या सरयेक गायचो स्पर्श जाल्ल्यान तिका मरण आयलें. मडगांव नगरपालिकेतले गायब जाल्ले झुंबर पालिका वाठारांतूच आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालें. पालिकेतले झुंबर गायब जावंक ना. 2022 दुरुस्ते खातीर सगळे 7 झुंबर काडिल्ले. तातूंतल्या 3 झुंबरांची दुरुस्ती जाली जाल्यार उरिल्ले 4 झुंबरांचे पार्ट्स उपलब्ध नाशिल्ल्यान ते दुरुस्त जावंक ना. ताका लागून ते झुंबर काडून दवरल्यात अशें नगरपालिकेचे प्रशासक श्रीनेट कोठावळे हांणी सांगलें. मडगांव म्युन्सिपालिटींतले 2 झुंबरां ना जाल्ले म्हूण मोठो बोवाळ जाल्लो. सोशल मिडियाचेर कोण कोणी व्हिडिओ काडून घाल्ले. सगळे एकच बोवाळ पडिल्लो तो म्हणजे मडगांव म्युन्सिपालिटीचे 2 एंटीक झुंबर हे ना जाल्यात. आज मडगांव म्युन्सिपालिटीचे एडमिनिस्ट्रेटर जे श्रीनीत कोटवाळे आसात तांणी एक प्रेस कॉन्फरन्साक डिक्लेअर केलें की झुंबर खंय ना जाल्ली ना, झुंबर म्युन्सिपालिटीकच आसात. आनी टोटल 7 झुंबर मडगांव म्युन्सिपालिटी कडेन आशिल्ले. 7 मडगांव म्युन्सिपालिटी कडेन आसात. तातूंतले सगळे 7 रिपेराक काडिल्ले 2007 भितर. तातूंतले 3 रिपेर जाले आनी 4 झुंबराचे जे पार्ट्स आशिल्ले ते मेळना जाले. ताका लागून ते तांणी काडून सायडीक दवरल्यात. कारण ते सारके नात. तांचे बाकीचे जे पार्ट्स आसात ते पडपाक शकतात. ताका लागून ते काडून सायडी दवरिल्ले. सायडीकच आसात आनी ते मडगांव म्युन्सिपालिटीच्याच कस्टडीक आसात. कोणेच ते खंय व्हेलना ना ते चोरयेक गेलना हे ताणें आतां क्लियर केल्लें आसा. आनीक पळयलें जाल्यार 4 जे झुंबर आशिल्ले ते 4 झुंबर मडगांव म्युन्सिपालिटीच्या जी चेअरपर्सनाचें कॅबीन आसा ताजे फाटल्यान जो स्पेस आसा तातूंत ते दवरिल्ले आसात. आज तांणी जो रिपेर करपी मनीस आसा शाबाज म्हणून ताकाय हाडिल्लो. ताणें तातूंतले 3 झुंबर रिपेर केल्ले आनी ते परते इन्स्टॉल केल्ले. शाबाजाच्या म्हणण्या प्रमाणे हे झुंबर रिपेर जायनात कारण ते खूब एंटीक आनी हाजे पार्ट्स मेळनात.
ताका लागून ते थंयच काडून दवरिल्ले आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवचें नांव गौरव मलकणकर. मडगावच्या पोरण्या बस स्टँडाकडच्या गाड्यांच्या पुनर्वसन आराखड्याविशीं भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी संबंधीत गाड्यांच्या धन्या वांगडा बसका घेतली. बस स्टँड वाठारांतले सगळे गाडे काडटले ह्यो फटीच्यो वावड्यो. थळाव्या सयत आनी विक्रेत्या सयत सगळ्याचे हित जपता तसो एक आराखडो तयार करतले अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी स्पश्ट केलें. GSIDC कडल्यान निमणो आराखडो आयले उपरांत तो लोकां मुखार मांडटले अशें मंत्र्यान सांगलें. थंय ओल्ड बस स्टँडाचेर तांकां रिहॅबिलिट करपा खातीर म्युन्सिपालिटीन ठराव घेवन GSIDCक बरयलें. GSIDC प्लॅन तयार करता. हांव ताका प्लॅन तयार करतकीर तांच्या म्हणण्या प्रमाणे मदींच तांकां कितें तरी एक सेंटराचें प्रपोजल आयलें, कितें तरी फूड हब करचो वयर सकयल न्ही वयर. त्या खातीर ते इन्स्पेक्शन करपाक पळोवपाक गेल्ले. आतां म्हजे कडेन अजून प्लॅनाचें डिस्कशन जावना. हांव तांकां कितें सांगलें, तांकां कोण तरी वचून कोणी सांगता तुमचे गाडे गेले, दिगंबर कामत तुमचे गाडे काडटा मोडटा. अजून जितो जावपा जाय, कोणी मरून परतो जन्माक येवपा जाय. म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी गाडेकारांचेर अन्याय करता. अजून पर्यंत कोण येवना. आतां बिबटे कोण थोडे आतां ते कितें कितें घालता, तांकां मिसगायड करता, तांचे म्हऱ्या वचून सांगता. गाडेवाले म्हणटा ते म्हजे ब्रँड एम्बेसेडर. लक्षात दवर, गाडेवाले, टॅक्सीवाले, रिक्षावाले, मोटरसायकल पायलट हे म्हजे ब्रँड एम्बेसेडर. प्रत्येक इलेक्शनाक सदांच ते म्हाका सपोर्ट करता आनी हांव तांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करता. तांचे पोटार केन्ना मारना. पूण तांकां सांगलें हांवें की पयलीं हांव प्लॅन स्टडी करतलो आनी कितें केलां तुमकां दाखयतलो आनी मागीरच तुमी तुमचें मत घेवन मागीर मुखार वतले. पयलीं गजाल म्हणजे हांवें तांकां प्लॅन करता आसतना सांगलां की पुलीस स्टेशना मुखार एक 10-15 बायलो बसता म्हण. गांवांतल्यान येता, ती म्हजी वोटर न्ही, पूण ती बाळ्ळे तेवटेच्यान येतात आनी कितें आपली भाजी आनी कितें विकून ते पोट भरता. तांकां पावसांत ते बसपाक कांय नासता. तूं पळयला आसा पावसांत भिजता ती. तांकांय हातूंत भितर प्रोवायड कर म्हटला चाबून. तो फूल एरिया पळय आहा तो एक बऱ्या पद्दतीचो प्लॅन करचो. हांकां सगळे गाडे सगळे तांकां थंय रिहॅबिलिट करचे. म्हणजे तांकां वयर पयलीं म्हणजे आपले हे मेळ्ळें, शेल्टर मेळ्ळें वयर सारकें. फाल्यां तकलेर आनी हेड ना जाल्यार प्रत्येक जाण येवन मागीर ते कोर्टाक घालता, रस्त्यार गाडे म्हणटा आनी कितें म्हणटा. तोय प्रश्न सुट्टलो न्ही. आनी पार्किंगाची वेवस्था कशी करपाची तो सगळो प्लॅन पळयतकीर मागीर हांव तुमकांय आपयतां. सकाळच्या खबरो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4